उदय वेलिंगकार वाळपय जवळ आमच्या शाळेत 5-5.5 गणपती आहा। वर्सा जसे सायजीन मोठे असतात तसे आम्ही ह्या वर्सा करूं ना, कित्याक लोकांनी आमकां पयलीं सूचित केल्लें की आमी गणपती बारीक व्हरतले, सरकारान कशें हें केलां तेका लागून आमी बारीक व्हरतले 1.5 दिसाचो गणपती म्हणून आमी सादारण 1.5 फूट 2 फुटाचे भितून दवरले। आनी मोठे गणपती आमचे कडेन आसले सार्वजनीक 5-6 फुटाचे बी, ते सरकारची गायडलायन लेट येयल्या कारणान आमचे कडेन 2-4 गणपती उरले मोठे, तेका लागून थोडी मातशी हें जाली आमकां एडजस्ट करपाक। तुम्ही आता फाटली कितली वर्सां जाली गणपती करता? गणपती करता म्हाज्या हितून हांव जवळ 40 वर्सां जालीं गणपती करता। तेच्या पयलीं म्हाजो भाव करतालो व्हडलो, तेच्या पयलीं बापूय करतालो, तेच्या उपरांत भाव येल्या उपरांत जवळ म्हाजेरूच जबाबदारी पडली आनी म्हाका साथ दिवपा खातीर आनी 2-3 जाण आसा घरांतलेच मनीस, आनी एक मयाचो आहा अशोक मांद्रेकार म्हणून, तोय बी हेल्प करता, आनी एक भावाचो चेडो आहा तोय बी हेल्प करता। तुम्ही आता जे गणपती करतात न्ही, एज कम्पेअर्ड टू बाकीची वर्सां, ह्या वर्सा कितें रेटीक कितें फरक पडला? रेटी म्हणजे लोकांक आतां समजून घेवचें पडटा, कित्याक कोरोनाचें हें येयलां पळय, तेका लागून लोकांकूय मातशे त्रास जाले, तेका लागून रेटीच आमी वर्सां हारली पळय तेच हितून दिला ह्या वर्सा। व्हडलोसो फायद्याचें हितून कांय मेळपाचेंच ना, तुजें जर बरी ह्या हारली सुद्दां जाल्यार फायद्याची अपेक्षा करपाचीच ना आतां ह्या हितून तरी, म्हणून आमी वर्सां जे हारले त्या प्रमाणे तशेंच दिले ह्या वर्सा। आणि हे कितलेशे मुर्त्यो उरल्या तुमचे सध्या? मोठ्यो जवळ 4 मुर्त्यो उरल्यो सरकारी हेच्या हेका लागून, कित्याक 4 फुटाच्या वयर आसल्यो म्हणटकूच तांकां मातशे 3 फुटाचे हितून हे करून एडजस्ट करून दिल्या ह्या वर्सा। आणि तुमचे आता गणपती व्हरो घेतात न्हय, ताका हे कितें थेयल्यात तुमी? गणपती व्हरो घेता पण सरकारान कित्याक पुलिसाची वेवस्था केल्लेली आहा, ते तांकां मार्गदर्शन करता, त्या प्रमाणे ते एक 2 जाण येवन घेवन वयता।